नमस्कार. हांव CA आद्या जी भट. घराचे प्रत्येक जबाबदारी चंद रितीरी सांभाळून वच्ची जावो. घरांतल्यांक आयिल्ल्या कश्टांतू तांक सहकार दिवच्यांतू आसक्ती दाखवत जावो. घरांतले प्रत्येक सदस्यान केदनाय एक खुशेर आसूका म्हूण एक आशय दवन घेवच्यांतू आमगेले समाजाचे गृहिणीले एक प्रधान पात्र. तसल एक शक्ती एक देवान अनुग्रह केल्लेले एक आस्ती म्हूण सांगत. तसले एक आस्ती जनाले समाजाचे दुसरे जनाके उपयोग जावो म्हणलें आशयारी तांणी तांगेल विद्ये हव्यासो इत्यादी व्यवहार करचे मुखांतर कार्यरूपा हाडलेले आस. असल ಕೆಲವು महिलेंगेल्यार यशोगाथा विश्व कोंकणीचे YouTube वाहिनींतू प्रसार जावतसले स्वावलंबी पावला असल कार्यक्रमा मुखांतर तुम्ही पळयता येतसच. विश्वांतू बायल मनशाले यशस्सू आचरण करून तांके प्रोत्साह करून दिवचे दिसू म्हळ्यार मार्च 8 आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून आचरण करतात. ह्यांच दिसू आमगेले आयची सोयरी तांगेल जन्मदिवसू आचरण करताची म्हूण सांगूक मस्त भरम पावतसची. आमगेलोट्टू आमगेल संगताची आसची श्रीमती गीता प्रभू. नमस्कार. स्वावलंबी पावला आयचे आवृत्तीक आमगेल सकड वीक्षक वर्गांक स्वागत. गीतमाई तुमकां विश्व कोंकणी तर्फेन जन्मदिवसाचे शुभाशय सांगू इष्टपव. धन्यवाद सगळ्यांक स्टाफ. हांगेले किरुपरिचय सांगची म्हूण जाल्यार श्रीमती गीता प्रभू हांणी 1958 मार्च 8 तारखेक बेंगळूरांतू जन्म आयिल्लेची. तांगेल शिक्षण सकड बेंगळूरांतूची प्राप्त केल्लें आसा. 1988 हांगेल विवाह केरळाचे कण्णूर गांवाचे श्री हरिदास प्रभू हांगेलोट्टू जावन हांकां एक धुव श्रीमती आशा कामत हांणी वाळडीक जावन SAP बेंगळूरांतू कामार आसाची. हांक अनेक पूतू श्री जयंत प्रभू हांणी MBA आनी हॉटेल मॅनेजमेंट शिकून नामांकित हॉटेल कण्णूरांतू प्यूर वेज रेस्टॉरंट जावन आशिल्ल्या कोमल विलास हाजे 4th जनरेशन इन मॅनेजमेंट जावन चलासून घेवन वरच्यांतू भागी जावन आसाची. श्रीमती गीता प्रभू हांणी वारडीक जाल्ले तशी टेलरिंग विद्ये शिकून कण्णूर गांवाचे एक फेमस टेलर म्हणून कीर्ती घेतिले आसत. नंतर अंगल व्यापार आरंभ केले. सारी सेल्स विंगड विंगड गार्मेंट सेल्स हंतूय हांणी हायेस्ट सेल्स करून उन्नती घेतिले आसत. तदनंतर तांगेल बामणाक सहाय करच्यांतू हॉटेल कोमल विलास हंतू एक कॅशियर जावनय आनी अगत्य आसतना एक रांदपांतू सहाय केलेले आसत. कळवलेल्यार एक 7 वर्स दोकून हांणी कण्णूराची एक नामांकित होम चेफ म्हूण सांगत. मिसेस प्रभूज किचन म्हणलेले एक नावारी आनी एक व्यवहारू चलासून घेवन हाडतसची आनी एक मस्त उन्नती हांणी घेतला म्हणून सांगताची. गीतमाई तुमकां एक प्रश्न निमगूत जाल्यार तुमी एक विंगड विंगड व्यापार करता आयलेची. सारी सेल्स एक प्रॉफिट मेकिंग म्हणून जेन सांगताची तसल एक व्यापार सोडून एक रंगप करून विकचे एक व्यवहार तुम्ही एक आरंभ करता जाल्यार खंय दोकून आयिल्लें चिंतन? खंय दोकून म्हणल्यार फुडें टेलरिंग करतालें. सो नेक्स्ट शांत जालें. नेक्स्ट टेलरिंगाक स्टिचिंगा येतना हांव ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल घरल्या वयशाक हांव हाण करता आशिल्लें. सो कस्टमर्सान म्हण इतलें चांग तांकां हांव टेस्ट करूं दिल्लें. स्टिचिंग येतना आनी सारीस येता तांकां दितना तांणी म्हळ्यार एक भायर दिता दिवचें ना इतलें चांग खाण आमकां हांगा मेळना. तशें हें करता तर म्हाका एक ताजें एक इंट्रस्ट आयलें. तशें हांव स्टार्ट केलें. तांणी तें कोण सांगिल्लें पळय तांणी म्हाका मार्केटींग कोण दिता म्हण तशी तांणी मार्केटींग कोण दिलें. तशें हांव स्टार्ट केलें. म्हगेलें बिझनस स्टार्ट केलें. तशी करच्या प्रेरण म्हगेले कस्टमर्स आमगेले गांवचे जेनाचे GSP आमगेले आसा पळय तांणी आमकां मस्त सपोर्ट केलो हें करचें खातीर. एक रांदप करचें म्हळ्यार एक बायल मनशांगेलें एक कर्तव्य म्हणून सांगत. कोणें रांदप करूं गोत नातिल्याने एक वाळटीक जाल्लें म्हणटना करता करता शिकून काडका. तसल एक कर्तव्य जावन तुम्ही आरंभ केलेली विद्ये आज बिझनेस करच्यांत उपयोग पावली की तुम्ही सान आसतनाची एक हव्यास जावन आरंभ करून आज तुमकां ते एक व्यवहार करच्यांत उपयोग पावला. म्हळ्यार सान आसतनाची आमकां सान प्रायरी म्हगेलें अम्म ना आमकां वच गेलें. सो म्हगेले मलगड भयणीन आमकां व्हड केलेलें. म्हळ्यार आमी सन्न 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 काय 10 to 12 years भितर. सो म्हाका वाडीक जेवण येतना म्हाका एक्चुली कसलेंय गोत ना.
मागीर अक्कान तांकां सकड हें केलें मागीर अक्का जाल्यार बेस्ट शेफ होता आमी पुरो बॉम्बेन बेस्ट शेफ मागीर हांव अन्नाक एक हॉटेल आशिल्लें सो हांव आमी 9 5 भयणी 4 भाव तांतू हांव 7ची भयणां पैकी 3ची सो तेय कसं जाता म्हळ्यार हेरिडेट प्रकार म्हाका आयला म्हूण हांव लेता मागीर हांव हॉटेल आशिल्लें मागीर बामणाक हॉटेल बोट मागीर बामणाक कसले एज वगत ना बट मागीर अन्नान मस्त आमी करतना आमी पळयला बट आमी सांगना सो व्हडली जावन येवचे टायम आमकां भयणीन मागीर अक्का मलगड भयण आसा तीन आमकां पोसून करून व्हड करून आमकां हें केल्लें हंगे येतना जॉयंट फॅमिली तिगेल जाव आशिल्ली तिगेला काही ಸ್ವಲ್ಪ शिकली मागीर अक्काला काही ಸ್ವಲ್ಪ तशें आमकां शिकू जालें कर्तव्य कर का जाल्यार आमी केल्लें आमकां मागीर कर्तव्य केलें म्हाका मागीर कुकिंगा बारी इंट्रस्ट आयलें केन्ना हांव म्हगेली वासन म्हूण म्हाका जेतरी कुकिंगा बारी इंट्रस्ट आयलें मागीर जाणान सपोर्ट केलें तशें एक बिजनस जावन केला तें म्हणलें करून हांव स्टार्ट करतना जाणान म्हाका सपोर्ट केलें कितें जाता चडटी जावन आमगेले एक समाजाच्या बायल मनशांत एक तुमगेल प्राय येतना म्हळ्यार एक आज्जो एक बापा मामा जातना तांणी तांगेले एक कार्यान दोकून एक निवृत्ती घेवची टायमा म्हणटाची हें एक रूढ एक चडटी चोल घेवन येतस कितलेय तुमी एक लायक कामार आसोची एक नात्रा पळोवंक घेवचें काम येतना त्या पुरे एक सोणू घरान तूं एक बैसून घराचें एक काम करच्यान ते एक मज्जन रूढी चलासून घेवन येतसाची तसं नसताना एक कळवलं एक 7-8 वर्सां तुम्ही एक नवी एक व्यापार एक घरान तू बैसून आरंभ करता म्हणटना घरांच्या एक प्रोत्साह कशें आशिल्ले ॲक्च्युली म्हाका ॲक्च्युली भायर जाणान म्हणलें कसं म्हणल्यार तूं लेट जाल्यार स्टार्ट केलें एक 10 years बिफोर तर स्टार्ट केलें तूं व्हडलें कॅटरर हें जाता आशिल्ली जाल्यार तूं आमी सपोर्ट करता तूं कर म्हणून जाल्यार घरकड जाणान म्हणलें कसं मागीर बामणान म्हाका फूल सपोर्ट दिला तूं कर तुका जेतलें तूं कसं जावं कर आमी सपोर्ट दिला जाणान म्हाका घरकड जाणान मेल पुत्तान जो मेल बामणान जो म्हाका फूल सपोर्ट दिला घरकडचे म्हगेले फॅमिली मेंबर्स आसा म्हगेले जाव जो मेले सगळ्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट दिला तूं कर बट तुगे हेल्थ वायट करून घेवनाका तुका जेत जाल्यार कर रिटायरमेंट एजार तूं स्टार्ट करता आसा बट म्हाका कसं म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आशिल्लें हांव करतलें इवन आतां येयलें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा म्हाका करता म्हणलें उमेदी कॉन्फिडन्स आशिल्ल्यान हांव इतलें मुखार आयलें म्हूण हांव लेखता तुम्ही एक सांगताची तुम्ही एकली जावन सकड काम घरकडचे रांदपाचें कोरनो तुम्ही जनाक जावक जाल्यार नमने कोरनो विकतसाची म्हूण तुमकां केदन एक कोमल विलास नांवाची एक रेस्टॉरंट आसा की ते प्यूर वेज रेस्टॉरंट जावन आसा त्या नांव पाविलास तुमगेल गांवांत तूं ताचे मुखांतर तुम्ही कसं लायक ह्या सर्विसीस आरंभ करनी केटरिंग जो तेही रांदप कोण तुमगे खाणा विकची जो करनी म्हणून म्हगेलें खाण हांव तें केलां म्हगेलें जस्ट पळय आमगेलें आमची गेल्यार थंय बेकरी मेळना तितलें कसं खाण आसा पळय तुकडी मिक्सर केलो सकट थंय मेळना आमगेलें आमची गेल्यार खाण हांव थंय दवरतालीं आमगेल्या हॉटेलाचेर हांव थंय करचें थंय दवरचें आशिल्लें बट कॅटरिंग आउटडोर आमी तर वच्चें न्ही वचूंक म्हळ्यार लेबर प्रॉब्लम केरलांत आमकां न्ही जाल्यार घरांत समज आशिल्ली मेड मेळनाची तो आसल्यार भयंकर कॉस्टली जाता पर डे 300-400 सकल निमगे दिताची घरा कामाकाची तशें आसतना आमी आउटडोर कॅटरिंग गेल्यार आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ जेन जावका ना जाल्यार रिस्क तशें हांव तें नाका हें इतल्यारी पुरो म्हूण सांगून हॉटेलांत आतां कॉमन विलासान तूं कसलें आसा म्हूण जाल्यार हांव तें चेड्यांक तांकां हेल्प करता हेवी कॅटरिंग तांगेलें कसलें आसा म्हूण जाल्यार हांव करता आतां आमगेल्या देवस्थानांत आमकां कार्तीक पुनव आसा ताका आमी दनपारां जेवण तें रांदप करता रात्रीचें आमकां फळार आसता 100-150 जाणां फळार तें म्हाका एकली करूं साथ दिना तसले टायमार हांव कॉमन वेल आसा तांगेर वचून हेल्प घेता तशी कोरेश्यो आउटडोर कॅटरिंगाक आमकां स्टाफ मेळनाचे लेबर प्रॉब्लम आसा केरलांत मेन प्रॉब्लम तेच केरलांत तशें आमी स्टार्ट करनी म्हाका एक्चुली आमी कॅटरिंग स्टार्ट केलेलें कॉमन वेल आसा एक कॅटरिंग स्टार्ट कर आउटडोर कॅटरिंग करता म्हणून बट मस्त प्रयत्न केले जायना स्टाफ मेळनाचे आमकां स्टाफ म्हूण आसा आतां तुमी घरा पोवन विकचें म्हणटना तुमगे तसले एक कोणी सूर कोरका म्हणून एक म्हणल्यार एक बायल मनशांक एक कितलेक इन्वेस्टमेंट्स एक जावक जाता एक रांदप कोण विकचें म्हणटना कसले इक्विपमेंट्स जो जावक जाता वय किचन म्हणटा ते सन लिमिटार जालो पळय जस्ट 25-30 मेंबर्स सॅलरीची सन एक 5 पुरो एक अबव 50 म्हणटना आतां म्हगेल्याक अबव 50-100-125,000 हांव रांदप करता तितले आमकां स्टव जावका कॅटरिंग जावका जाय जाल्यार कॅटरिंग आमी सर्वीस ना जाल्यार आमकां तांकां गांदूळ आयदन जावका न्हू ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮಿ ಕೋರ್ಕ ಜತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ ತನಕ ಆಮಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ करचे 5 जावका गॅस जावका खर्च आशिल्लो 5 जावका तुमगे व्यापारान तू तुम्ही कोण दिवची मात म्हळ्यार पावोच थंय मात सर्वीस ना हांव घेतना तांगेल्या कंडिशन करता तुमकां दिता ओनली सप्लाय जाय जाल्यार तुमकां होम डिलिव्हरी हांव दिता आतां होम डिलिव्हरी सर्वीस केला म्हळ्यार सगळ्यांक येवचें जायना तशें होम डिलिव्हरी केल्या निमित्त कसो येता तांकां म्हाका मस्त ऑर्डर्स येता आतां एक 50 जाणां रांदता पूण आमी भरती आमी कोण दिताची तांणी येवन वर्क आतां होम डिलिव्हरी दिताची सर्वीस करून केला म्हणून तुमकां स्टाफ ना
ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಅಸಾची म्हळ्यार आमगेलंतू आंबट म्हणल्यार भज म्हणल्यार ज्यो रुलांव शिरा तसल पुरे केलं जनांक म्हळ्यार आमची गेल्यांक सादारण जावन ते उन खावचंत जे रुची म्हूण म्हणटाय तुमगेले एक फूड ऑर्डर करता जाल्यार घरकडची एक खावचा मेळटा म्हळ्यार खातीर एक सांगचा एक कारण आसा काही पुरो तसल आसतना ते उन जावन पावच तसल एक विलावट कशी करूं कस्टमर्स कशी म्हणत आनी बरी एक पार्टी सांगता आमकां आज इडली बिस्कूट आंबोळो बिस्कूट रोटी तसल तसल आमकां जावका म्हणटात. सो हांव ते टायम एडजस्ट करून फस्ट पळय खंयच्यात इडली आमकां निवल्यार खाव येता ताका हुनो सांबार होवन तशें एक एडजस्टमेंट लास्ट हांव खंयचे पळय दिवचे जस्ट येता त्या वेळार मागीर कोरून दितना तांकां हुनो व्हरता. लास्ट आयटम करचे हुनो व्हरचे आयटम कसो लास्ट करता. तांगेले एक चडटी रिव्यू तुमकां ताचे सोप्प म्हणून केन्ना येता काही एक वेळा ऑफकोर्स हांव ना म्हणून सांगता कसं म्हणा तुमी चांग रिव्यू असल्यार सांगू का तांगेर मिस्टेक असल्यार सांगू का बट म्हाका 99% चांग आयना काही 1% कोणाल्या हातान जेता एक म्हाका दिसता मेळ्ळी इतलो होल वर्सान तो एक कसकी ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು सो नेक्स्ट अलर्ट इम्प्रूव ना अलर्ट जावका मागीर जेव वायट जावचा तशें अलर्ट आसता आमी क्लिक करता देखून अनेक अनेक हातांक सोडून जावं तयार ना इतलें म्हळ्यार हांव केलें तें टेस्ट न्हू हिंगा जाणांक टेस्ट कुठले तर सांगता तूं केलें नाही न्ही कितें एक भायर खावचें म्हणटना तांत एक अजीर्ण जाता जो एक कसले एक तू चांग फंक्शन आस म्हूण जाल्यार तूं थोडे फुडान जागृती आसू हॉटलाच्यांनी काय नाशी चमकल्यार थोडे लायक म्हणटाची पक्कन एक कसले जाल्यार पांया प्रोग्राम आसा फंक्शन आसा म्हणटना तशें एक अजीर्ण जावच्याक एक भायले फूड एक कारण म्हण सगळ्यांगेले एक थोडे केलो पटी अभिप्राय आसता तशी तुमगेले फुडान तूं तुमगेले हॉटला करच फुडान तूं तुमगेले एक मिसेस प्रभूज किचनान करच फुडान तूं आनी तुमी घरा करचे रांदपान तूं ते तीन एका दोन एक व्यत्यास कसो दवन घेता तुमी व्यत्यास हॉटलाच म्हणटा हांव तांतू ना पळय म्हळ्यार जस्ट हांव कसलें हें करचें वयना सो मिगेल आनी मिगेल किचन हांव कशी म्हळ्यार हांव डिफरन्स दवरना आमकां कसो करता पळय सेम तेच हाजेर हांव करता तितलें हायजिनिकली हांव करता वेजिटेबल्स पूल दीस हाडून धुवन आमी ते हाजेर एक हें दवरला मांद्री दवरला ताजेर सुकत घालचें पुराय सकाळीं हाडून वेजिटेबल्स पुराय घालून धुवचे आतां कोवीड पिरियडार मस्त आमी जागृत घेतला सो ते हाड वेजिटेबल्स घालून इवनिंग जाता म्हणटा कंप्लीट ड्राय करून वेजिटेबल्स कटिंग करून फ्रिजारान दवरून सोडता तितलें आमी अलर्ट जाता दोन टायम केला दिवचे म्हणटना आमी ना आनीक आमी जागृत जावका तितलें केअरफुली करता हांव मेन म्हणून आमगे तांचो श्रद्धा जावका तितून. तुमी वेस्टेज कशी हँडल करताची म्हळ्यार तुमी एक कोर विकतना तांत एक मस्त एक वरू पुरो ज्यो तसल कसले जाता की ना इतलें म्हळ्यार आतां एक पार्टी सांगता आमकां 25 मेंबर्सा जावका म्हणून सो तांणी करेक्ट मेजरमेंट करून घालताची त्या दुसरे दिसा कसो जाता तांणी भरला ते तांणी आतां तांगे जें उण जाल्यार ते आमी रेस्पॉन्सिबल न्ही ताका आतां चड केन्ना बेगीन म्हणटा कसो म्हळ्यार तुगेली क्वॉन्टिटी चड शिवाय उण ना ताका हांव सांगचें कसो म्हळ्यार व्हरलें जाल्यार ते तुमगेलें सो तुमी आमकां रिटर्न दिवं नाका ते तो दिल्यार आमी कसलें गार्बेज आमी घालपाक जाता सो येदोळ ते तशें कसलें जायना हांव करेक्ट करता आनी मेजरमेंट करेक्ट समजें तें मेजरमेंट दिवचें आयदन समजें करेक्ट 25 जाणां शीत कितलें जावका तितलें आमी तांदूळ घालता सो तांदूळ येदोळटाय ये न्ही आतां आमकां तांदूळ जाय म्हण जाल्यार एक्स्ट्रा घालता तांदूळ आमकांय काडटा. तुमी वेज तुमी नॉन वेज खायनाची म्हणून आयकली तुमी सेल करच्यान तो तुमी जळक्याच की चिकन की कशें की पुरो जनांक गेल्यार इश्टा बेजिसार एक फोन दिवचे तुमगेले मिसेस प्रभूज किचन हाडल्यार करताची हॉटलान तूं प्यूर वेज आनी तूं असल पुरे करून विकता तुमी तशें आसतना तुमी खाय नाशी तुमकां एक जना सर्व करच्यान तूं कशें कॉन्फिडन्स बिल्ड कर कॉन्फिडन्स म्हळ्यार केलो आतां आमी जळक्या रांदताय एक एग्जाम्पल एक मोत्याळ गशी करता जाल्यार आमी मसालो घाल कत्ता तर आमी जळकी घालतात सो ते मसला टेस्ट पळयता सो मसला मेळटा कितले जाता म्हूण पळयता ताका पळोवपा ती जाता ते वेज नाका इतलें म्हण आमी इतल्या कितलें मीठ इतल्या मिरसांग इतलें सोय म्हण आमकां तशें पळोवचें गते येना पळयना हक्क जाल्यार पर्पसली पळोवपा जाता मसल्याक पळयता मसल्याक पळोवन जाता ताका घालता ताका मीठ उण जाता की ना की म्हणटा आमकां एक करतल्यांक कळटा तशें तें जाल्यार दिवचें त्याच विशयार तुमकां कसले इम्प्रुवमेंट्स ज्यो कोणी सांगून तुमी अडवट केला की घरान तूं मेलो म्हूण सांगता वय गो आज मीठ उण आसा सो अशी 2 वळटान सांगता म्हाका कळटा नेक्स्ट टायम वो इतला कितलें मीठ तशी तुमी रांदप खाण जेवणाची मात करची न्ही तुमगेल्यान तुमी एक खाण म्हणल्यार तुकडी म्हणल्यार चिप्स म्हणल्यार असं लायक करून एक विकच्यान ते आसक्ती दाखयलं आसा नॉनशे करताची मागीर चेडू वांगेल्या बोळू तसल पुरे करून विकता ताजे तुमी एक शेल्फ लायफ थोडे चड आसता तसन पुरे म्हळ्यार बाकी खाण न्ही थोडे दीस फूड कोन्न दवर येता
ताजी ऑर्डर्स पुरे तुम्ही खंयच्या बेजिसार घेताची, कितले म्हूण करताची? पुढे हांवें कोर न्हू स्टॉक दवरचे आशिल्ले म्हणून म्हाका त्या वेळा विशेष कॅटरीन हांव स्टार्टींग केलेलें स्नॅक्स जाता. सो हांव पुढे कसं करता म्हळ्यार स्टॉक पण दवरता आशिल्लें, जस्ट हॉटेलान दवरता आशिल्लें, सो घट भितर खाली जाता आशिल्लें. आतां म्हाका कसं जालें म्हळ्यार हांव कोण ऑर्डर दिता पळय म्हाका फोन येता, म्हाका एक अर्द किलो तुकडी जाय म्हणून. सो हांव अर्द किलो करना, हांव करतना 2 kgs म्हगेले एट अ टायम 2 kg कसो आयटम जाले. सो हांव फूल दीस स्टेटस घालता म्हळ्यार पांय तुकडे आसा म्हणून. तशें म्हणटा तें व्हरताची, तशें म्हगेलें सरता काण स्टॉक आसना बारीक उणें स्टॉक. तुम्ही करचे आयटमाक तुम्ही सोशल मीडियान कस्टमर्स पळयता, कस्टमर्स पळयता. सो आसवे म्हाकाय दी पळय अमकितले म्हाकाय जावं आसवे. तसं कारण ऑर्डर कोण करत असं की तुम्ही गल्लर बेजीसार घेवका जेन्ना म्हणजे तुम्ही आज करू आसता तुकडी तांकां जावका जाल्यार चिप्स, सो तुमी तुकडी करू आशिल्ली, सो कोणी चिप्स करी म्हूण म्हणल्यार तुम्ही ते ऍक्सेप्ट करता की कसं जावका त्या कोण दिता करता कोण कसं ऍक्सेप्ट करता. आतां क्वॉन्टिटीलो म्हाका एक अर्द किलो म्हणा हांव ना म्हणा, अर्द किलो करतना 2 किलो करता. सो तिंगेर कोणी कस्टमर्स येता स्टॉक देवका म्हणून बता न्हू केन्ना तशें केन्ना म्हगेले कसले स्टॉक आसता. त्या वेळार हांव ते तुकडी सकाळी करता ते 3 चिप्स निमताले, हांव सांजे चिप्स रेडी करून दिता. तुमगे मार्केट एरिया कितले कवर करता तुम्ही? एक सिटी लिमिट्स कशे? सिटी लिमिट्स आसा भायर येता, भायर आसा म्हगेलें पयनूर तांणी आयिल्लो तो सांगता म्हणजे हॉटेलां मेन म्हाका बेस आमगेलें हॉटेल म्हाका चड ते कस्टमर्स कोमण अंदवरी आनी व्हरताची म्हणटाची. ते दुखून पयनूर गानिंगाड आमची गल्याची विंगड जातीचे व्हरताची. फोन येता म्हाका इतले म्हाका दवरी कोमणान दवरी व्हरताची. आमी विंगड गांवांत आशिल्ल्यान पक्कने तुमगेले केलव शेल्फ लायफ आशिल्ले आयटम्स तुमी पेटोवन दिव्याक पळय तसं एक करची तुमगेली व्यवस्था आसा पेटोवन दिता. आमी पार्सल पेटोवन दिताची, कोरियर पेटोवन कसले कांय न्ही. आमी ते कशें म्हळ्यार स्पेशली हांव आतां तुमकां तशें पेटोवचें आनी फ्रेश करता, फ्रेश करून आतां पांय पेटोवचे आसता आज करता. सो तितलें ताका लायफ आसना, तशें करून दिता. मगर ही मार्केटिंगाच तुमगेली कशी माउथ टू माउथ जावन तुमी नांव घेता आयल्यान्स की तुमगेले विंगड कसले मिन्स एडवर्टायज करूक? एडवर्टायज आसा. आतां तूं म्हगेला घेतले तूं सांगता पळय गो तुगेला बारीच्यान तशें आतां म्हाका मस्त कस्टमर्स मेळ्ळे गांवचे. म्हाका ते गांवांत तूं लत म्हणटाची लर म्हणून म्हगे बामणात नांवां लत पळय गो लताला तशी म्हाका एडवर्टायजमेंट करना तिले जाणाना कितल्या चांग आमगेले गांवचे आमचे गेले आसा पळय म्हाका मस्त सपोर्टीव म्हळ्यार सपोर्टीव. लताची इतके मेळटून आशिल्ले संपेका पण तेन्ना म्हाका तो कशें जायता बाम एकल्यान तीग जावपा एकल्यांक नाक्का तशें म्हणटा 2 वोट येयल्यार सामको प्रॉब्लम जाता म्हाका. 2 विंगड कोरका जाता करता केन्ना जेन्ना स्पायसी नाका करून दिवचें कशें जावका तशें जेन्ना म्हगेलें एडवर्टायजमेंट तितलो म्हाका आमगेले गांवचे जेन्ना हॅट्स ऑफ करता तांकां धन्यवाद तांकांच सांगूक तांणी म्हगेले व्यार वयर येवचे तांणी येता कारण. आता एक घरान तुला एक कसले एक फंक्शन असता जो घरान तू त्या दीस कसले एक तुमकां रांदपान एक चड एक टायम दिवचे गती पूण असता तसले कसले असताना ऑर्डर्स घेवच्यान तू कसले एक व्यत्यास जाता की तुमगेले ते कॉन्सन्ट्रेट करून हांगा चड खंयचे चड इम्पॉर्टंट घरकडचे करता दोन्ही करतायत म्हणजे घरकडचे आता म्हगेले फंक्शन आसा म्हणजे एक्चुअली आता ऑर्डर घेतलीच जाल्यार आमकां कसले करूं जाय हांव करूंक जाता तशें कसलें आसतना आमगेले चिक्के स्लो दवरता तांगेले फास्ट दिवन जाता आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन दोन्ही इक्वल जावका घरकडचे चांग जावका न्हू तशी दोन्ही मॅनेज करता बट ಸ್ವಲ್ಪ आमगेलचे लेट जाता घरकडचे तांगेला टायमार जाता कोणा जाल्यार बिफोर हाफ एन अवर म्हगेले रांदप रेडी जाता आनी वरच्या येताना लेट जावचें पुरोवचें म्हगेले टायम म्हणल्यार टायम मिनिमम कितले टायम पूण तुमकां कसले सांगू का कोणी सांगची जाल्यार कितले टायम लागते खंयचे तुमकां दिवका जाल्यार ते आयटम हांवें डिपेंड जाता आतां फीश म्हणचे मेळका फीश नॉन वेज जाल्यार म्हाका 1 डे बिफोर सांगूका खंयचे आयटम जाल्यार 1 डे बिफोर सांगूका नॉन वेज एस्पेशली 1 डे बिफोर सगळं अवेलेबल जावपा ना स्पेशालिटी खंयच्यान तूं गांवतूल काण कोण घेवन दिवची की त्या गांवांत तूं म्हळ्यार केरळात स्पेशालिटीज विकची की असल आमगेले तुमी हांगाचे कर्नाटकात जावन अशी हिमीत हांगाचे एक वैविध्य त्या गांवांक एक परिचय कशी आमी थंय हांव सांगना तांचे कसले हांव करना म्हळ्यार येवता थंय मेळटा म्हाका कसले घेवचे म्हणून बाकी जाणांक आमचे गेल्यांक गोत आमचे गेले म्हणटा कसं म्हाका कोडयेला दुखून केन्ना काडूं जायना तांचे टायम हांगाचे आमगे करना स्पेशली कोडयांचे काण म्हणून फूड आमगे ते मस्त जन हाण विकता न्ही हांगाचे पळय कोडबाळे तुक हे सगळं थंय मेळना हांव थंय कसं मेळना ते पळय आमचे गेले ते आसपा ते सगळं थंय वैविध्य करून जाणांक परिचय केला मल्याळांचे खाताच्यात तांकां आमगेले पुरे इश्ट जाता ताका बारी प्रिती तुकडी बटर चकुली मागीर मिक्सचर उब्बट ते तांणी कवचे शिकलीच तांकां पुरे वेज चड इश्ट जाता की ಸ್ವಲ್ಪ नॉन वेज चड प्रिफर करता बट तांगेले ते स्टायल करचे विंगड
तांगे नॉनव्हेज आणि वैविध्य करू कसे शिकले जेव्हा तुमगेल केलं फोटोज पळयले आशिल्ले तांतूय तुम्ही मस्त पुराय सोय भाजीले त्यापर आमगेल आणि तुय करताची सो त्या दोन कॉम्बिनेशन कोम तुम्ही एक नवे आयटम क्रिएट करची की तसं एक एक्झिस्टन्स असेल शिकून काढून तुम्ही करताय हांव केलो शिकून काडला की म्हळ्यार बेगीन केलो वर्शन चेंज करता ते कस्टमर्स सांगता हांव चेंज केला टेस्ट कोण पळय तुमकां इश्ट जाल्यार नेक्स्ट डे दिता तावळ तांणी म्हाका अभिप्राय सांगताच या ओके हे आमकां इश्ट जाय न्ही सांगतना ते नेक्स्ट टायम दिना हांव चेडते मलयाळांचे जाल्यार आमचे गेलेले तांकां खावोचे पत्राडो भारी करीत तांकां पत्राडो केल्यार तांणी ऑर्डर पत्राडो म्हणून दिताचे पण तांकां ते बेस्ट खावन वैविध्य इम्पॉर्टंट की एक तुमगे तसं एक बिझनेस आणि ना डिफरंट हे करता जेन ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ म्हणटा मलयाळान आमची गेल्यांक कसं म्हणटा तांगेले केन्ना ट्रेडिशनल जावका आतां हे फंक्शन आसा घरांतू ट्रेडिशनल जावका लसूण पिवप खावचे ना आतां एक वर्षी वर्सांतिका की रामदाप आमकां विंगड चेंज करूं जायना न्हू तेच न्हू करता तशेंच म्हाका आतां 30th कसं 25th आसा 30 जाणाले 50 जाणाले सांगताची म्हाका त्या वेळेर एक कोणें असिस्टंट जावका जाता आमगेल्यान तूं फोडी मस्तच न्हू तळच्या 5 बगे फोडी तळच्याक आशिल्ली वेळ वता त्या वेळार आमी मेड आसा बट आमी नांवान करचें देखून तिका वापड सोडना तीन करचें कसं म्हळ्यार हांव केल्लेलें आपण आयदन आपड काम म्हणजे ते केल्लेलें कसं जाल्यार तीन आपड आयदनांत घालून दिवचें आनी तें पुरोन सेट करून दवरचें काम ती करता कामाचें नातल्या पुरे तुमी कर पुरो हांवें करपा जाता आजी एक एक वेळ मेळटाच कोणें एक एक वेळ कोणेंय ना सो मॉर्निंग 3:30 उठोंक जाता अर्ली मॉर्निंग 3:30 उठून स्टार्ट केल्यार 12 o'clock ताजें तुमी गेलता मस्त फोडे नासता तळचेन आमचे गेल्यानंतर चड करता मॅनेज करता ಸ್ವಲ್ಪ टायर्ड जाता मागीर तेजेच तर जेवपा आमी गेले रांदप जेवपा जाल्यार घरा कडचें ते दीस आमकां कसं सिंपल करचें दाडे ते कशें चड घरांत सक्कड म्हाका सपोर्ट करता हे पोरगो आशिल्लो पोरो म्हणटा पण ते रांदप आमकां जेवचें जायना न्हू नांवान करचें आमी तोंडा घालून पळोवचें ना तशी तुम्ही एक इतले एक नाव घेता आसाची तुमगेले गांवांत आमी एक व्यवहार करतना सुद्धा एक सेम रुटीन चलता आसता तुमी रांदप करता आसताची जाल्यार एक कसं सन्निवेश येता तेतून तुम्ही केल्लेल्या कामा विशयार एक तुमी एक मस्त एक प्राऊड एक फील जावचो जाल्यार जो तान तितले तुमकां एक रिटर्न येवन आसना जाल्यार हांव त्या काम केल्लेलें तांकां आमी एक बेस्ट दिला तांकां म्हाका नांव मेळ्ळां म्हणलें एक तुमकां एक मस्त खुश जाता तसं कसले एक तुमगेले गांवांत जो तुमकां एक नांव पावी तसं एक प्राऊड मोमेंट म्हगे लायफान तुले प्राऊड मोमेंट आनी म्हगेले आमतुले एक प्राऊड मोमेंट म्हळ्यार कोवीड पिरियडार आमगेल्या गांवांत कण्णूरांत मामाय देवस्थान वेंकटरमण देवस्थान आसता नवरात्री ते मेन आमगेले उत्सव ते उत्सवाक आमकां 8 दीस जेवण आसता आनी आमगेले देवीक नैवेद्य तुप्पा उंड म्हळ्यार हांगा सादारण तुमगेले हे दिकान तेल्ला अंतू बोंदी तोळू बुंड बांदित तूप घालताची बट आमगेले ते तशें न्ही तुप्पान तूं बोंदी तोळू पुरचें ते देवी नैवेद्य देवीले प्रितीचे नैवेद्य ते आनी वेंकटरमणाक दुदाचे पायस दूद पायस सो ते करता फस्ट कोवीड पिरियड कोणाक ट्रान्सपोर्ट ಅಂತ येताना सो देवाक जना जेवण नाल्या देवा नैवेद्य जेवका न्हू तांचे आमगेले ट्रस्टी प्रकाश मल्हार म्हणून आसा तांणी मागीर मातशी आसा प्रॉब्लम तुमी ते देवाक एक कोण दिवका म्हणलो ते घरांक करूं ना अगर शाळेंत येवका म्हण ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಜಲ್ಲೆ ಇವು ದೇವಾಲಕಾರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಜನ ಕಾಯ್ ಜನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿವ್ನಕ ಓದಿ ಮುಡ್ಕರಿ तोंड जाता तितल्या देवीला आशीर्वाद तुका मेळटा तूं करी म्हणून जायत मी पोत म्हणून तूं एक चॅलेंज ते तूं घे म्हणून तुका हांव सपोर्ट करता म्हणटा आमकां हॉटलय बंद तशी हांव कशें केलें जायत म्हणून ते घेतलें आनी फस्ट सॅम्पल उंड केलो आनी तांकां दिलें कशें आसा पळय ते चंद तो उंड आयलो केल्लें आनी आमी वचून 8 दिवस अगर साले पांय दवरतना पांय हात पांय कडकडतात इतले देवाले केन्ना देवाला प्रार्थना करून अगर साडे 8 दिवस हांव सक्सेसफुली ते देवस्थानांत उंड केलो आनी मस्त जाण म्हाका हें केलें ताणें तुगेलें एक चांग एक सेव ती म्हणून सेव म्हणून केलें अशें हांव कसलें ते एक घेयनी एक 2-3 हजार उंड 8 दिवसांत बांदलो लास्ट डे आमकां रात्री फळार आसता जनांक खावच्या ते ताईक व्हरून भायर येतना घरांत पुणे टायर्ड जाता आशिल्ली हांव येचून टायर्ड जायनी म्हाका आतां एक बॉक्क जायनी तले जनांनी सपोर्ट केलें सगळ्यान म्हळ्यार बार लायक तूं काम केलें म्हाका हॅट्स ऑफ केलें सगळें मिस्टेक खुशी विशय सगळ्यां खुशी विशय म्हळ्यार म्हाका ताजे परस हांव आतां 8 तळां उंड बांदिता ताजे फुडें उंडो म्हणून हांव तर दिशिल्लें देवी लेखता हें म्हणून हांव लेखता ताजे परस आमी गेले किचनाक आनी एक नाम आयलें जेवणात ते उडगास करतात हाजी पुरे मध्ये एक तुमकां एक कसले एक विंगड एक हव्यासू म्हणस की
तुम्ही टेलरिंग काही ताजे ओटू काही मुखार व्हरतस की नपराय सोनो आता म्हाका आतां दिसलें म्हाका तें कॅटरिंग नाका कसलें का विंगड कसलें वपास टेलरिंग स्टार्ट करूं म्हूण मी गेलें मन आसता जाल्यार म्हाका जेन्सन नाका नाका तूं वचो नाका तूं जसलें तुगेलें तसलें जाव का म्हणटा तशें आलोचन करता आनी तूंच न्हू कसलें करता एक मेन म्हगेलें की मात आउटडोर कॅटरिंग करूं का ताका प्रयत्न करता हांव कसले एक चान्स घेऊ का म्हणटाचे बई आशानाचे कसले कर अशी बशी एक हॉट फेलियर म्हणटाचे कसले केल्यार मात तांकां कळटा आमी तांकां कितली बेस्ट आसाची आनी आमकां त्या करच्यान तूं कितले खूश मेळटा म्हणून तशें तुमगेले एक पळयतना एक कशें दिसता म्हळ्यार प्राय म्हणना कसले एक नवो वेंचर स्टार्ट करो एक नवें एक रिस्क घेवन एक कसले स्टार्ट करता जाल्यार त्या एक आमी करता तांकां आमगे एक प्रीती आसा म्हूण जाल्यार कसं तांकां एक हिंड्रन्सीस आयल्यार त्या एक सोणू ते मुखार येता म्हणून तुमगेले एक प्रेरण एक जना मेळटास म्हणून म्हाका दिसता तशी तुमगेले कसले किवी मात ज्यो आसा की आमगे समाजाचे एक बाय मनस मात न्ही एक कोण दारली जाल्यार तुमगेल्या दुकान एक कसं एक शिकून काणू खंयचे एक व्यवहार तांणी कोरका म्हणून आमगेले GSP जो कोणूय जो एक लेडीज बिगेले किवी मात कसं म्हळ्यार आमकां खंयच्याय इंट्रस्ट आसा मेन आमगेलो इंट्रस्ट खंयच्यान तस पळय ताका आमी फोकस करून आतां स्टिचींग आसा म्हण जाल्यार मस्त नमुने आसात आतां जेन्ना कशें म्हळ्यार नवे नवे नमून जावपाक एक ब्लावज शिवोवचा गेल्यार 3-4 रुपया खूल आसा तसं कसलें शिकून आतां आमकां मेहनत तुमी खंयचेय फिल्डां जाल्यार करता कुकिंगा जाल्यार कुकिंग इंट्रस्ट आसल्यार कुकिंग कर येता स्टिचींग इंट्रस्ट आसल्यार स्टिचींग कसलें बिजनेस करता लेडीसाना कसलें आळसाय करना अशी एक इंट्रस्ट आसा म्हण जाल्यार इंट्रस्ट दाखोवन तुमी तांकां करता म्हणून आतां हांव कशें केलें हांव स्टार्ट केलें लेट टू लेट जालें बट म्हाका आत्ताय जाल्यार एज म्हाका तितली म्हाका 65 इयर्स आदी कंप्लीट जाता जाल्यार हांव आनीक म्हाका एक 40-45 इयर्स म्हाका फील जाता म्हगेले एज प्रकार हांव आनीक टेन आसा आनीक म्हगेलें मातसो प्लॅन आसा एक आउटडोर आनी सगळें करता म्हूण आसा तशें कसलें तुमी लागता जाल्यार तुमी खंडीत जाता बट तांकां तशी इंट्रस्ट तुमकां जावका तुम्ही केले ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मा वचून केलं ताजे लीगल ऑनलायनाचें स्टार्ट करता म्हणून आतां केलां हांव ऑलरेडी बट म्हाका कसो जाता म्हणून म्हाका कोणूय एक जेन्ना मेळटा ऑनलायन ते फुल्ल बिजनस स्टार्ट करचें अशें म्हळ्यार आयडिया आसा हांव अगोदर स्टार्ट केलें ऑनलायन तो स्टार्ट केलें ऑनलायन दिवचें आतां खंयचेच पण ते आमी दिवेत हांव मस्त वरायटीज खाण करता सो कोणाय एक सपोर्ट आसा म्हणून जाल्यार तुमी कोर येता फस्ट तुमी स्टार्ट करचें आशिल्लें तुमगे खंयची इंट्रस्ट आसा पळय तातूंत मुखार येवका तशें आमी घरान तुले काम कोर न्हू एक नुता पयसो न्हू मनांत एक बेजार कोन्न घेवन न्हू प्राय जाल्ले म्हूण तुमगेन तसं एक बायल मनशान गेले आमगेले एक प्राय जाल्ल्यान मात एक सन्न प्राय चलयान शिकच्याक एक म्हणून दिसता मस्त मस्त टायम आसा तुमी एक सकाळी एक 3:30 दोकोन एक सूर करता म्हळ्यार दीस एक कितले व्हड आसा तुमकां आनी तुमी कितले पुरे काम करताची कितले रेस्ट घेता की ना की गोतना जाल्यार करचे एक उमेद एक तुमकां एक मस्त आसा म्हूण तुमगेले आज उलयल्यान तुमकां एक दिसिले एक आसा कार्यक्रमाचे एक अंतिम भाग आयले आमी गीतमाय आमगेले एक आव्हानान तुमी केरळा कण्णूरा सुकून आज आमगेल संगत येवन हांगा आमगेल वीक्षकांक तुमगेले एक परिचय दिवच्यान तूं आमगेले एक सहाय केलेलो आसा विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक धन्यवाद सांगता माये तुमकांय मस्त धन्यवाद ह्या कार्यक्रम समाप्त करता